येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांवांत चल्ला वाद मोबायल टावराचो. शाळेच्या वाठारा भायर टावर घालपाक घेतली पुलिसांची मजत. विविध सरपंचांची जिल्लोधिकाऱ्या कडेन धांव. योग्य गिन्यान आसत जाल्यार वेळारच वाचोव येता जीव. लोकांक रक्षक दितले प्रशिक्षण, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. ह्या सप्तकांत अणभवपाक मेळटले मेस्तुराद हवामान. कांय कडेन वत जाल्यार शुक्रारा घसघसतलो पावस. हवामान खात्याचो येलो अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रेल निगमान आरोसकारांच्या पारंपारीक व्हाळांतल्यान सिग्नल केबल व्हरपाक सुरवात केल्या. आरोसकारांनी ताका विरोध केलो. पुलिसांच्या हस्तक्षेपा उपरांत प्रकरण तात्पुरतें मिटलें खरें, पूण रेल निगमान ह्या फुडें डॉक्युमेंट दाखोवचे असो हट्ट थळाव्यांनी धरला. जाल्यार तांचेर कायदेशीर कारवाय करपाक शकनात अशी पंचायतीन भुमिका घेतल्या. आरव्हीएनएलान बिरेस्तारा आरोशी गांवांत केबलिंगाचें काम सुरू केलें. ताका लागून आमचे पारंपारीक व्हाळ नश्ट जातले अशें म्हणत थळाव्यांनी ताका विरोध केलो. पोलीस मदीं पडले. रेल निगमाच्या अधिकाऱ्यांनी जेन्ना हे केबल ट्रॅका कुशीच्यान व्हरपाचें मान्य केलें त्या उपरांत ताण निवळ्ळो खरो, पूण ह्या फुडें करतल्या कामां आदीं परवानगेचे कायदेशीर डॉक्युमेंट दाखोवचे पडटले तांणी सुनायलां. आयकयात थळाव्यांची भुमिका. आमची स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आसा, ती ड्रेनेज डॅमेज करून ड्रेनेजे भितर ते आतां वायरींग घालता ते दाट बंडलाचो. सो आमी विचारलें जाल्यार तुमी केबलींग चेंज करता जाल्यार एक्झिस्टींग तुमची केबल खंय आहा, एक्झिस्टींग आहा ती थिंगात एक्झिस्टिंगाची काड न्हू. सो दे डोंट हॅव आन्सर्स. So they are saying now this entire area of 4 kilometers is कांसावली यार्ड म्हणून. यार्ड जाल्यार खंय आहा तुमची डॉक्युमेंट आमकां दाखय म्हणलें. इतलेंच म्हणलें एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नो सर्वे प्लॅन or survey number is not your legal document. Your legal document is a sale deed. So we asked them a sale deed. So thankfully na. For the past several months, in the month from I think it started from the month of May, underground trench activity within private properties, within Kumudad land, within Fabrika land has been ongoing, and every time the villagers have come and requested in a civilized way, requested the workers and the technical staff of RVNL to stop work until title documents to this particular land in question is proved. We have asked them several times to approach the panchayat, the local panchayat, and to obtain the NOC from the panchayat, because the panchayat owns this land which is between the road that I am standing right now and the railway tracks. The land is vested with the local panchayat. रेल निगमाच्या या अतिक्रमणाक लागून फक्त उदका स्रोतच धोक्यांत येतले अशें ना. उदक वचपाच्यो वाटो बंद जावन पावसांत हुंवार येता असो भंयूय थळाव्यांनी उक्तायलो. There are two properties, both belonging to our neighbors, and they have encroached on either side. And since May, they have been digging up the place. And every time they come, my neighbors, and they stop them, they say, no, this is our property. It's fine, it's your property, but show the papers. They're not showing that as well. And now they have dug up our drainage. The water, the drainage from the village water goes down into the ponds. Tomorrow the village will flood. वर्ष जाली आता हे काम चलता. लोकांची आटी हाडीत आहा, हें कोता तें कोता तें कोता. आतां हेचो हे रेल्वे हें केलें जाल्यार आतां आमी बोवाड मारल्यार ते सांगता ते सायडीन वता. सो आमकां पब्लिकाकू कोणाक नाका इन्स्वातीन वयलोले नाक म्हळ्यार नाका. आमगे सरपंचान सांगिल्लां आमकां नाका. ओवरफ्लायट जात म्हणून लागले आतां 25-30 वर्सां जालीं. कोण तेंकां आमकां न्हय. आतां मिसा वचपा दिना, मिसा वाट बंद जाता हें केलें जाल्यार कासावलेचो सरपंच सावियो पेरेरा सांगता कायद्यान आमच्यांनी हें आडावंक जायना. आतां लोकांनीच आंदोलन उबारपाचें. आयकयात ताका. Existing signaling cable galpa permission gela. All legal permission they have got, and they are saying that it is not regarding this. Nothing will lead to double track. So we got no legal objections to legal basis to object to this. So we can't object to this because there is no way it says it is double track.
आयज जे लोक प्रोटेस्ट करतात लोकां ऑब्जेक्शन आहा न्हू तें हांव एग्री जाता. गोवा 365 खातीर कासावलेच्यान हिरू महाले. योग्य गिन्यान आसत जाल्यार कोणाचो जीव वाचूं येता. लोकांक अशे तरेचे प्रशिक्षण आनी दिश्टिकोण दिवपाचें काम रक्षक ही कार्यावळ करतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. वर्ल्ड हार्ट डे निमतान मणिपाल हॉस्पिटल आनी सरकाराच्या भलायकी खात्याच्या जोड पालवान रक्षक हो उपक्रम सुरू केला. ताच्या लॉन्चिंगा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. लोकांकडेन संपर्क आशिल्ल्यांक ही ट्रेनिंग घेवपाक मेळटली आनी समाजाक ताचो फायदोय जातलो असो हावेस मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. Basic life support. When any emergency happens anywhere at any time, during the accident also, otherwise during our public life, any type of emergency when it happens, जर आमकां नॉलेज असली जाल्यारूच ते आमी दिवपाक शकता. आणि इन केस आमी जशें म्हणटा की रक्षक ही नॉलेज घेवपा खातीर आमकां जर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दाखयलें की डायरेक्टली वन वी आर डिलिंग विथ द पीपल ह्या लोकांक जर आमी ट्रेनिंग दिवपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्याच तरेचे लायफ आमी वाचोवपाक शकतले. आणि ताका लागून इट इज अ गुड इनिशिएटिव्ह टेकन बाय द मणिपाल हॉस्पिटल अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स. So the master trainer for the Rakshaks, I'm congratulating for the Manipal Hospital and the entire team, specially for this Rakshak training program. उत्तर गोंयांत म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत म्हळ्यार आजिलोतूय संवसारीक हार्ट डे दिसा निमतान स्टाफां भितर रांगोळी आनी चित्रांची सर्त दवरिल्ली. स्टाफान मना काळजांतल्यान काडिल्ल्या चित्रां आनी रांगोळेंतल्यान आपले भितरल्या मेडिकल गिन्यानाचें दर्शन घडयलें. आयकयात एका परीक्षकान आनी दोतोरान उक्तायिल्लें मत. वर्ल्ड हेल्थ डे खातीरचे प्रोग्राम अरेंज केले. सगळे स्टाफांनी त्यांच्या पार्टिसिपेशन दिलें. ते सामके नॉलेजेबल आसा तशें आमकां एक म्हणजे कळ्ळें कशें मनांतल्यान की हिंकां खूब नॉलेज आसा. आमकां दिसताली की स्टाफां हिंकां आनी कितें खबर आसा पण तांकां खूब खबर आसा आनी ते मॅसेजीस आसात पळय तांणी ते आपल्या पोस्टरांतल्यान आपल्या रांगोळी कॉम्पिटिशनांतल्यान ती व्यक्त केला. ते सगळे पळोवन म्हाका दिसता कॉम्पिटिशन हें न्हीच तांकां सगळ्यांक एप्रिशिएशना खातीर इतले एफर्ट्स घेवन तेणी ते सकाळी पासून रांगोळी काडटात तें पळयल्यार तांकां कॉम्पिटिशन अशें न्ही तें सगळ्यांक इक्वल दिवचें अशें म्हाका मनांतल्यान दिसलें. Of course, many are very much talented. We can make out the publics are appreciating right in front of us. One of the patient relative told, whatever judges may be giving prize, it doesn't matter. See that everyone receives a certificate of appreciation for their participation, for the competition spirit. That is what is more. गोवा 365 खातीर मणिपालच्यान श्यामचारी आनी म्हापशेच्यान अमर चावरिया. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को 12 वर्सां पिरायेच्या एका भुरग्याचें अपहरण करपाचो यत्न जाल्लो. मानसीक स्थिती अस्थिर आशिल्ल्या मनशाक मारबडय केल्ल्याचे फाटभुंयेर आयतारा वास्को पुलिसांनी तिगांक धरले. व्हायरल जाल्ल्या एका व्हिडिओच्या आदारान ह्या तिगांची वळख पटोवन तांकां धरल्यात. वास्कोचो PI कपिल नायकान सांगलें. पळयात. कसले परिस्थितीत लोकांनी कायदो हातात घेवचो न्हय. पुलिसांनी शिटकावणी दिल्या. कायदो हातात घेवन मारामारी करचे परस पुलिसांक आदी कळोवचें. वास्कोचो आमदार कृष्णदाजी साळकार सांगता. जाल्यार बेकायदेशीर सभा अपंगळू मनशांक मारपेट आनी अशा गजालींक घेवन बरेच गुन्यांव नोंद जाल्यात. वास्कोचो PI कपिल नायकान मिडियाक सांगलें. खारीवाडो थंय एक अशें जालें की एक थंय अननोन मनीस आयलो आनी ताणें एक भुरग्याक थंय लिफ्ट केलो. सो लोकांक थंय डावट आयलो की तो ताका किडनॅप करतात आनी लोकांनी त्या मनशाक धरलो. ताचें नांव डीन जोन्स, एज 52 years, आनी ताका थंय एसॉल्ट केलो मॉब गॅदर जाल्ल्यान. पूण मागीर इन्क्वायरी करतना कळ्ळें की दॅट पर्सन वॉज मेंटली अनस्टेबल पर्सन. सो आफ्टरवर्ड्स वी सेंड हिम फॉर अ मेडिकल एक्झामिनेशन. Doctor medically examined him and opined that he is mentally unstable. So afterwards we took the order of magistrate and admitted him IPHB. So that video was viral. So on that we registered the offence under Disability Act, under section 92 of Disability Act, and against unknown persons. And we identified some of the persons who were assaulting the that mentally unstable person.
and we arrested 3 persons among them, namely Saudagar Rain, secondly Basavaraj Rathod and Anwar Kaligar. So presently they are in police custody. So we are also verifying the video and trying to identify the other accused persons, and once identified we'll go for the arrest and take further necessary action in there. किती सेक्शन लायलं? We have applied section 143, 147, that is unlawful assembly, 324, this is the assault, and section 92B of Disability Act, so assaulting a mentally disabled person, which is a non-bailable section. खंय आसा तो विक्टीम हा तो खंय आसा आणि हाऊ इज Victim is presently admitted in IPHB Bambolim. Presently he is stable. Any appeal to people because people are taking Yes, law in so whenever this type of things happen, they came across this type of things, they should not take the law in hand. So जर कोणी जर बाबा कितें करता आसलो जाल्यार ताका धरून दवरचो आणि they should inform to the police. The police will take the action as per law. The people should not take law in their hand. So काल पयले झाले ते इट इज नॉट गुड. ताका धरलो आणि they assaulted him. Okay, they did a good thing that they caught him, but they can't assault any person. They can't take the law in hand. So म्हणजे लोकांक अपील की हाजे फुडें जेन्ना असो कितें इन्सिडंट जाता तेन्ना ताणें धरून दवरचो आनी इमिडिएटली पुलिसांक सांगचें, पुलीस वील रीच टू द स्पॉट एंड दे वील टेक द नेसेसरी एक्शन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मडगांवात मोबायल टावराविशींचो वाद चल्ला. एका शाळेच्या वाठारा भायर टावर उबारपाक एका कॉन्ट्रॅक्टरान पुलिसांची मजत घेतली. त्या उपरांत साव जुजेदा आरियल चिचोणे आणि धर्मापुराच्या सरपंचांनी जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. पळयात. आता तुम्ही पळयतात सगळे कडेन जे मोबायल टावर आसात हे टावर वाडत आसात आनी ह्या वाडले कारणान परत खंय तरी हांगा विरोध जायत रावले कडेन आसा. सद्याक सगळी जे शिक्षण आसा हें ऑनलायन जाल्ले कारणान हे टावर येतात चड काय कितें हो एक लोकां मदीं एक भंय पडला. आनी ह्याच भंयान आज सांजुजे एरियल एक येद्या विलेजीक 7 मोबायल टावर येतात आनी ह्या 7 मोबायल टावरा खातीर लोक आनी पंचायत बॉडी जी आसात ह्यो आमदारां मेळ्ळे. जो आमदार आसा क्रूज सिल्वा हेका मेळोन आज तेणी तांकां घराणी घातले आनीक क्रूज सिल्वा जो आसा हो ह्या सगळे लोकांक एलोंग विथ सरपंच पंच मेंबर ह्या सगळ्यांक घेवन कलेक्टरा फुड्यान गेलो आनी कलेक्टरा फुड्यान तेणी डिफिकल्टी सांगली. ह्या लोकांची ऑब्जेक्शन टावरांचेर ना पूण प्लेसीचेर आसा. त्या लोकलिटी घालची न्हू म्हूण ते मागतात. तुमी घालात, तुमकां प्लेस जाल्यार दाखयतात, पूण हांगा खंय तरी जे टावरवाले आसात हे येतात आनीक टावर घालता वयतात आनी हे सुद्दां रातीन घालून येतात. फुडें खंय तरी ह्या टावरां खातीर परतो विरोध जावपा लागले कडेन आसा. आज कलेक्टरान सद्याक काम स्टॉप कर म्हूण सांजुजे एरियलच्या वाठारांत दिले कडेन आसा, पूण हें स्टॉप जातलें काय ना हेंय पळोवचें पडटलें. कित्याक हांगा ऑथॉरिटी जी आसा ही जाय तशी एक्शन घेवपा सारकी तयारी ना. म्हणजे खंय तरी हो वयर साकून प्रेशर येयल्ले कारणान हे टावर उबी जातात आनीक हेका परमिशन म्हूण ते फक्त PWD दिता आनी खंयच्या ऑथॉरिटी परमिशन घेवपाचें लागना. ही सेंटर गव्हर्मेंटान एक गायडलायन काडले कडेन आसा. आतां पळोवया जे सांजुजे एरियल एकच वाठारांक जे 7 मोबायल येतात हेंची काम बंद जातलें काय ना म्हूण ते आमी पळोवया आनी हेजे बद्दल जो MLA क्रूज सिल्वा आसा हेका विचारया की ह्या टावरा बद्दल किती जालें म्हूण ते. थळावे लोक मोबायल टॉवराच्या विरोधात ना, पूण तो घालपाक चुकीची सुवात वेचून काडल्या. ताका लागून लोक बेजारल्यात. एकाच गांवांत 7 मोबायल टॉवर उबारपाचे आसा अशें दिसता, पूण शेजारच्या गांवांनी एक्कय टॉवर उबारपाची येवजण ना अशें आमदार क्रूज सिल्वा सांगता. फुडल्या सप्तकाचे बसके आदीं आतां ह्यो पंचायती जिल्हाधिकाऱ्यांक आपल्यो हरकती दितल्यो. मजगतीं थळाव्या लोकांनी टॉवराचें काम थांबोवचें अशें मागलां. काल मेन इश्यू आहलो ते आतां आमच्या राजस्थान टावर्स मोबायल टावर्स जातात ते आमचे 4 विलेजींत जातात. सो सडनली तेमी कॉन्ट्रॅक्टरान इंडस टावर त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तेमी सांजे देराल पुलीस प्रोटेक्शन घेवन काम कमेस केलें. ते लोकांनी डिमांड केल्लें गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आहा थिंगा आमकां ते टावर नाका म्हणून. सो काल आमी चिंचणी सरपंच प्लस ड्रामापूर सरपंच प्लस सांजे DRL प्लस तेंच्या लोकांक घेवन आमी काल कलेक्टरा बरेक आमी मिटींग घेतली.
सो कलेक्टरान आमकां सांगलो नेक्स्ट विकाक परती मिटींग घेता विथ कमिटी मेंबर्सांक घेवन. सो तेज्या पयलीं बाय सॅटरडे पासून आमकां ऑब्जेक्शन कितें आहा ती रिटर्न दी म्हणलें. ऑब्जेक्शन प्लस आमी तांकां सांगलो आमी ऑल्टरनेट सायटूय दिताय म्हणून. सो 2-3 सायटूय आमी दितल्यार ते प्रपोज करतले. सो नेक्स्ट विकाक परती आमची मिटींग आसतली. सो आमी रिक्वेस्ट केल्ले आतां सद्या काम बंद कर म्हणून. सो अजून त्यांनी काम बंद करूंक ना, काम चालूच आहा सांजे दियार. लोक एक वटेन मोबायलाची रेंज सोदतात आनी दुसरे वटेन सगळी जाला ते आतां ऑनलायन जाले कडेन आसा. कित्याक मोबायल टावर नाक म्हणून डायरेक्ट ओपोज कोण करना, पण ते सायट सिलेक्ट केल्यार थिंगाचे ओपोज करतात, थिंगा शिफ्ट कर म्हणटा. ह्यो आतां आमचे 2 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल 2 येतात. आतां सांजे दियार तेच एकू विलेज आतां 7 टावर येता 7वो. सो आतां कितले टावर जाय तेय आमकां कोणाक खबर ना. कितले प्रपोज केले, कितें अप्रूव्ड जाले तेय आमकां कांय खबर ना. सो एकू विलेजान 7 टावर. सो कितले जाय थिंगा हो एक क्वेश्चन मार्क. दुसरे विलेज सायडीन विलेज आय थिंक टावर ना, पूण सांजे आरेलान कित्याक घालता ते 7 टावर. सो लोकेशन मेन प्रॉब्लम आहा ते लोकेशन. लोकेशन चेंज केल्यार प्रॉब्लेम काय? लोकेशन चेंज केलें जाल्यार ते लोकांक सांगला ते आयडेंटिफाय करतात थिंग घालपाक. सो लोकांक प्रॉब्लेम ना. गोवा 365 खातीर सांजुजे एरियल साकून रमेश नायक रावत. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बंदी घातिल्ले PFI म्हटल्यार पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हे संघटने कडेन संबंधित 29 जाणांक दक्षिण गोंय पुलिसांनी आतां मेरेन धरल्यात. PFI कडेन थेट संबंध आशिल्ल्यांक पुलिसांनी अटक केल्या उपरांत शेजारच्या राज्यांनी ह्या अटकांचेर बोवाळ जावं येता ह्या भयान मुसलमान फुडाऱ्यांचेर पुलिसांनी नदर दवरल्या. राष्ट्रविरोधी कारवायांचे पुरावे मेळ्ळ्या उपरांत केंद्रान हाचे पयलीं पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हे संघटनेचेर बेकायदेशीर संघटना अशें म्हणत बंदी घातली. हे बंदीक लागून गोंया सयत देशभर साबार लोकांक अटक जाल्या. PFI कडेन थेट संबंध आशिल्ले 29 जाणांक दक्षिण गोंय पुलिसांनी अटक केल्या. कांय राज्यांनी जाल्ले निषेध आनी दंगली उपरांत गोंयांतय ते जावं येता अशें म्हणत पुलिसांनी गोंयचे मुसलमान फुडाऱ्यांचेर नदर दवरल्या. PFI और उसके काफ़ी सारी सिस्टर एजेंसीज को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है और उसके तहत हमने गोवा में इस तरह की हमारे पास इंटेल रिपोर्ट आई थी थ्रू वेरियस एजेंसीज कि कुछ इनके जो मेंबर्स हैं दे माइट इंडल्ज इन वायलेंट प्रोटेस्ट या एनी काइंड ऑफ वायलेंस दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द रीजन. इस तरह की फर्दर रिपोर्ट्स पहले भी अलग अलग स्टेट्स में हुए हैं, जैसे केरला और कर्नाटका, जहाँ पर पिछले दिनों काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं. तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमने इसमें इमीडिएट इसमें लीगल एक्शन एज पर CRPC प्रोविजंस हमने लिया है और इसमें करीबन 29 PFI के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग रैंक के उनको हमने CRPC 151 के तहत हमने इनको अरेस्ट किया है और इन सभी को हमने लीगल प्रोसेस के तहत मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया है. तो उसको क्या बॉन्ड करके रखा है मालूम है? यानी बॉन्ड क्या रखा है? इसकी डिटेल आई थिंक मजिस्ट्रेट आपको ज़्यादा दे देंगे क्योंकि अभी भी उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है एंड जो भी उसमें डिसीजन होगा द मजिस्ट्रेट वुड टेक एंड देन दे विल कन्वे टू अस. एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट मेड एनी मोर अरेस्ट. That was done yesterday. So as of now we have arrested 29 in different police stations and they have been produced to the concerned magistrates. गोवा 365 खातीर साश्टीच्यान रमेश नायक रावत. फाटीक दुखापत जाल्ल्याची कागाळ केल्ल्यान एस पेसर जसप्रीत बुमराह T20 विश्वचषका खातीर खेळटलो काय ना हाचे दुबाव निर्माण जाला. देखून भारताक व्हडलो धपको बसला. बुमराह बुधवारा दक्षिण आफ्रिके आड पयलो T20 खेळूंक नाशिल्लो. पळयात. मंगळारा भारताच्या सराव सत्रात बुमरान फाट दुखपाची कागाळ केल्याची माहिती भारतीय मंडळान T20 खेळा पयलीं आपल्या निवेदनात दिल्या. BCCI आता आपल्या वैजकी पंगडा कडेन आनी बेंगळुरूंतल्या नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी कडेन आपल्या पेसराच्या फुडारे विशीं सल्लो घेता अशें समजलां. बुमराचें ऑपरेशन जातलें काय ना हें अजून स्पश्ट जावंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ह्या सप्तकांत मेस्तुराद हवामान अणभवपाक मेळटलें. राज्यांत जायत्या वाठारांनी वत पडटलें. जाल्यार शुक्रारा 1-2 वाठारांनी गडगडा सयत पावस घालून घेतलो. जाका लागून हवामान खात्यान राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या सप्तकांत मळब नितळ उरतलें.
फाटले सप्तक जरी मदीं मदीं शिपडावन पावस पडटा आसलो तरी तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार पावन गरमी अणभवपाक मेळटा. शुक्रारा चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. दर्यादेग वाठारांत हवामान शांत जाल्ल्यान नुस्तेकारांक लेगीत ह्या सप्तकांत दर्यांत नुस्तेमारी करपाची मेकळीक दिल्या. शुक्रारा कांय वाठारांनी गडगडाचो पावस. फुडल्या सप्तकांत हवामान गरम आनी सुकें. शुक्रारा फांतोडेर पडटलें धुकें. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.